ओकाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचो थेवो आसा थंय आमचें काळीजूय आसतलें. एकदां एका गांवांत नवो पाद्री गेल्लो, ताची बदली त्या गांवांत ते फिरगोजेन जाल्ली आनी तो नेवोत तांचो पादेगार म्हणून आपले पॅरिशनरांक तो भेट दितालो. असोच घरांनी तो भेट दितालो आनी एक विधवेच्या घरान तो पावलो. एक ल्हानशी होंप आसली तिची आनी ही बरी खुशाल बरीत आसली, कित्याक 2 दिसा मिसाक वेताली. हो पादेगार पळयतालो. तशेंच ती खुशाल बरीत जियेताली, उदार मनाची, उदार काळजाची आसली. रोखडी दुसऱ्यांक पावताली, दुसऱ्यांचो हुस्को आसलो तिका. हें सगळें तो पळयता आनी जेन्ना तो तिच्या घरा भेट दिता तो पळयता एक ल्हानशे होंपटीन ती रावताली आनी ते होंपीन गरज आसले त्योच वस्तू आसल्यो. आनी तो हे विधवे अस्तोरीक विचारता, तूं इतली खुशाल कशी जावन आसा, कित्याक तूं असले होंपीन रावता, जे गरजेच्यो वस्तू आहा पळय त्योच आसा तुजे लागीं आनी कांय ना. ती ते फादराक बोट दाखोवन सांगता, हांगा जेजू आसा, खुसाल खिडायलेलो जेजू आसा, तोच जावन आसा म्हजो थेवो, म्हजी गिरेस्तकाय. हांव म्हाजी नदर ताजेरूच दवरतां आनी तो म्हाका शक्तीयान घोटाय दिता आनी तेच शक्तीन आनी घोटायेन हांव म्हजो दिसा दिसपटो वावर कोत्ता हो म्हजें जिवीत जियेता. ताचेच शक्तीन आनी घोटायेन हांव दुसऱ्यांक आदार दिवंक पावतां. हे वस्तोरेन जेजूकूत आपलो थेवो केलो आनी ताचे वरवीं तिका शक्ती घोटाय मेळ्ळी आपलें जिवीत जिवंक. आयचे पयले वाचपान आमकां आतल्याची खबर मेळटा. तिणें देवाक आपलो पयलो वयलो स्थान दिवंक ना, पूण आपली गिरेस्तकाय आनी आपली राजवट आनी ताचे लागून ती झुजूंक वता आनी झूज कोत्ता आसतना सगळे जे भुरगे आसात तांकां मारून उडोवंक सोदता, कित्याक तिका नाका आसलो आनी कोण मागीर राजा उपरासूंक. ती राणी कशी हे राज चलोवंक सोदताली. ताचे लागून सगल्यांक ती नाच कोत्ता, कित्याक तिचे थेवो जावन आसलो आपले पोजेसांव, आपले गिरेस्तकाय, आपली राजवट आनी ती सांबाळूंक सोदताली. तशेंच जेजू शुभ वर्तमानान आमकां उगडास कोत्ता, जंय आमचे थेवे आसात थंय आमचे काळीजूय आसतलें. आमचे थेवे कितें जावन आसा, जावं आमची गिरेस्तकाय, वो जावं आमचें व्हडलें व्हडलें शिकप, वो जावं वेगवेगळे भाशेन आमकां पोजेसांव जबाबदारी दिलेली आसा. हें सगळें जेन्ना आमी येवन बसता आनी चिंतता हें म्हजें हुस्तार हांव कोत्तलो, तेन्ना हे सगळे म्हजे थेवे जाता. तेन्नाच हांव ही गिरेस्तकाय म्हजे पासतूच वापरता, न्हय दुसऱ्या पासत. जेन्ना आमी हे सगळें आमकां देवान दिलेलें आसा, जावं गिरेस्तकाय जावं बरें जिवीत, तें आमी दुसऱ्या पासत वापरता. दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक वा दुसऱ्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक आमचे उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी हे थेवे आमचे वापरता. तेन्ना आमी देवाकूच आर्गां दिता वा महिमा दिता आनी हे थेवे देवान आमकां दिल्या म्हणून आमी देवाकूच परत दिवंक पावता. तर हीच कृपा आमकां मिसांत मागुया.